नमस्कार. आज एक बारी विशेष दिसू आणि आमगेले भारतांतू आणि सगळे जगांतू आज एक संभ्रमेचे दिसू. इत्या म्हळ्यार आम्ही आज आचरण करचे राष्ट्रीय विज्ञान दिसू म्हळ्यार. राष्ट्रीय विज्ञान दिसू आम्ही एक बारी मेधावी आमगेले भारतांतू मस्त जन विज्ञानी आसाचे आणि तंत्रज्ञानी आसा पुराय आसा. जेल्लारे एक भारी उडगासो वरचे आमकां सी रामन, सी वेंकटरामन हांगेलो उडगासो इत्याक इतलो प्रमुख जाता आणि ते तांगेले एक रामन परिणाम म्हणल्यार एक आविष्कार कसले आणि आज आम्ही रामनाले व्यक्तित्व दाखवून कसले एक संदेश आमगेले नवे जनरेशनाक दिव्यत अश पूरा विचार आम्ही 1 घंटा येत उल्लोच करतील. आमगेलोटू आज दोन्ही अतिथीवर्यांक आम्ही आपयला. आता आमगेल मुखारी आसाचे रोशन पिंटो आणि एक अनुभवी विज्ञान शिक्षक आणि हन्नी आमगेले मोडंकापाचे कार्मेल गर्ल्स हायस्कूल हांगा एक दशका दाखवून तांणी एक विज्ञान एक बरे रितीरी आणि प्रामाणिक जावन शिकयता आयल्याची. तांणी आज आमकां एक ग्रामीण प्रदेशांत विज्ञान शिकप कशें आसा म्हळ्यार एक अनुभव तांगेलो दाखोवन आमी घेताची. तशीच नगर प्रदेश दाखोवन आमगेले मंगळूराचे प्रसिद्ध एक स्कूल आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा केनरा हायस्कूल दाखोवन आमगेल मध्ये शुभा भट्टयन हांणी आयल्याची. हांकां दोगांकय हांव स्वागत करता आणि आमी आज थोडे वेळ हे कोंकणी केंद्र म्हणटना हांगा बरी कोंकणी भास साहित्य म्हणून थोडे लोक लेखतात. तशें कांय ना. आम्ही तंत्रज्ञान विज्ञान संशोधन सगळे विचार खंयचे पुराय एक आमगेले शिक्षण क्षेत्रांत येता तेवे आम्ही कोंकणी भाशेंतूची जालतीतले म्हणटा कोंकणी भाशेंतू तेवे आम्ही उल्लोवचे जाता. बरी काणी कवन मात्र न्हय सगळेच आमगेले सगळे विचार आज आमी एक मनीस जावन आमी एक नागरीक जावन नागरीक प्रपंचांत खंयची पुरा येता शिक्षणांत ते पुरा उलोवचे जाता म्हळ्यार आज आमी दाखोवचे खातीर हें एक दिनाचरण आज आमी आचरण करता. आतां पयल्यान पयले आमी रामनाले विशय येतलो. रामन आमकां गोत्त आशिल्ले वरी तमिळनाडू दाखोवन हांणी आयिल्ले आणि आमी पळयले तशी दिसता हे रामनाले बारी एक वृद्धाप्य लागीं लागीं येतना आशिल्ले एक चित्रण आमकां दिता. आणि हांणी एक तिरुवानैकल म्हळ्यार एक सान ग्रामीण प्रदेश दाखोवन हांणी जन्मायले ह्या प्रदेशांत. हांगेले अन्नाल नांव चंद्रशेखर अय्यर आणि अम्माल नांव पार्वती अम्माळ. हांवें तुमकां अपास हांगेले नांव आयकतना कळटा आमकां ताणें एक कितले सरळ एक बॅकग्रावंड दाखोवन फाटभूंय दाखोवन तांणी आयल्याचे म्हळ्यार कळचे खातीर आमी सांगता. हें जाले कुळ्ळे तागेले हावस बापून एक विशाखपट्टणाक वचचें पडलें काम तागेले बापायक काम आशिल्लें मी तो थंय वर्गावण घेवन थंय विशाखपट्टणांत ताणें तागेलें बाल्याचें शिक्षण घेतलें. आतां बाल्य आनी विज्ञान शिक्षण म्हणटना आमगेल्या जी अतिथी वर्यांक हें बारी एक हाजी अनुभव आसा. हांव आतां निमगुचें आमगेले आईचे विज्ञान शिक्षण रामनाक दिल्लेले इन्स्पिरेशन दीट तशी आसा की तुमगेले प्रदेशांत कशी एक तुमगेलो अभिप्राय आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी विज्ञान शिकयतना फस्ट सांगताची क्लास आयल सताक सायन्स म्हळ्यार आतां ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ मात्तान तसो टफ म्हणून
म्हण आमी कशें करता म्हण भितर आयले ताका तांगे नित्य जिवनाक संबंध जावत असेल ಕೆಲವು घटन सांगची तांकां आमी नेमगुचे तुमी सकाळी उठायले सताक कसं करताची म्हण चेडूं सांगता आमी ब्रश करताची म्हण हा म्हणजे ते पेस्ट कसं म्हण ಗೊತ್ತಸ್ವ ಮುಂಚೆ तेच दोळते तांकां तो विचार ना आशिल्लो मागीर म्हणटाची ಹೌದು ಗೊತ್ತುಂಟು म्हणटाची कसं नासता म्हणटा बेज आसता म्हण इत्याक पोट्टान तूं ॲसिड आसा सगळे राती तुमी जेवणी तर म्हणटा जीर्ण जाला ते पुरा त्या ॲसिड्स आनी बेजाचे एक रिॲक्शन त्या दुखून तुम्ही मागीर कशी जाताची कुडले सांगताची आमी मस्त थंय तुरून आमी स्टार्ट केला मात्र चेडू बदलावणी तुम्ही आता एक विषय भारी चंदायर सांगले कसं म्हणणार आमगेले विज्ञान नित्य जीवनाक कनेक्ट जाव तदन सायन्साक इंटरेस्ट वय आता रोशन सर तुमगेले कसलो अभिप्राय आमच्या गावांत सदावत भुरगीं हळ्ळे प्रदेशांत येवची आणि त्या हळ्ळे प्रदेशांत एक काले म्हळ्यार एक नैसर्गिक रितीन तांकां एक इन्स्पिरेशन एक तांकां एक मेळटा तें आनी हर एका घरांत तांचे घर ती एक मिनी लॅबोरेटरी हर एक प्रयोगशाला आवय बापय आवय ते रांदचें कूड आहा इट इज अ मिनी लॅबोरेटरी तांतूं जाय तितले सायन्साक विज्ञानाक संबंध जाल्ल्यो रासायनीक वस्तू आसात त्यो आमी उपयोग करता सदांनीत तांतूं जावन भुरगीं ह्या विज्ञानांत आसक्त आसूंक तांकां उर्बा येवंक साध्य आसा तशेंच बोंतोनी हेणे तेणी पळयतात घडच्यो प्रकृतीन जावचे बदलावण ते देखतात आणि ती बदलावण कित्याक एक क्वेश्चन करचे सवालां तांचेतल्या विचारची आणि त्या सवालांक जाप मेळचे बरी एक शिक्षकाडे सरीत या तांच्या घरच्यांडे आवय बापायडे सरीत तदाळ तांकां ते जाप मेळ्ळे तवळ त्या सायन्सांत या विज्ञानांत एक आसक्त जात उठता खंडीत जावन आमी तांणी सवालां विचारतना आमकां गोत्तू ना या काल्याक सवालां विचारता तशें नेगेटिव्हली तांकां आमी दिल्यार खंडीत तांचे कितें इंट्रस्ट आसा तेंचे ते दंपून वयता वय वय बारी लायक विषय म्हणले हे आतां आमगेले आयचे स्कुलांत पुराय फारी कश्ट जेवची हेची आमी आमचे भुरग्यांक चेडवांक उलोवच्या सणाची आमी उलयल्याची टिचर्सान उलयले तांणी आयकूंक आणि तांकां एक चर्च करूंक तांगेलो अभिप्राय दिवच्याक अवकाश कोरक आनी बरी स्कुलांत व्हड एक लॅबोरेटरी बांदिल्ले कुडले विज्ञान जायना घरा भितर ताणें वचची येवचे कडेन सगळे परिसरांत आमी तेच लॅबोरेटरी म्हूण घेवका म्हणल्यार एक बारी लायक पॉयंट आमकां रोशन सरान म्हणलें आतां आमी रामनाल विशया वापस वतना विशाखपट्टणांत तागेलें बेसीक एज्युकेशन जाल्लो रामन मागीर वापस ताका हांगा पावलो तो मेड्रास तागेले राज्याक पावलो तेदना प्रेसिडेन्सी कॉलेज म्हळ्यार भारी एक नांवादीक संस्था थंय वचून तो BA म्हळ्यार BSc म्हळ्यार ना आशिल्लें BA म्हूण आशिल्लें तशें त्या BAक फिजिक्स तो कोर्साक जॉयन जाता ते 16 वर्सां तागेलें 16 वर्सां प्रायर ताणें BA कंप्लीट केला आयच्या चेडवांक आयचे आमगेले युवजनांक हे विचार वापस वापस मनावर इत्या म्हळ्यार 16 वर्सां आज SSLC पास जावची एज तो BA पास केला फिजिक्स सुमार शिकून गेला तेगेले आनी 2 वर्स भितर ताका फॉरिना वचच्या एक आश आशिल्ली तेन्ना पुरा तेची व्हड विशय आशिल्ले जाल्यार वचचें जायन ताका निराश केलें जाल्यार ताणें MA फिजिक्स मुखार शिलें आनी MA फिजिक्स पास केलं आता आमकां आयच्या कालार विज्ञान शिकचे सौलभ्य कशें आसा तुमी आतां हळ्ळेंत मेळटकी शहरांत मेळटकी व्यत्यास आसा की विज्ञान शिकच्याक चेडवांक कशें आसा हळ्ळेच सांग सर हळ्ळेच्या विशय सांगचे तर आतांच्या काळार शिकपाक कांय तंद्र ना खंयचे विशय जायते भुरग्यांक शिकूंक अवकाश आसात आणि आर्थिक स्थितीन ते आमकां विज्ञान शिकूंक जायना म्हणचे बरी ना कित्याक जाय जाल्लो सहकार भुरग्यांक शिकूंक गव्हर्मेंटांत एक साल उत्तेजन तांकां बँकांत एक रीण मेळटा ताचे जावन तांणी बरें शिकप जोडूंक साध्य जाता मेन जाय जे कालें म्हळ्यार भुरग्यांक ते एक इंट्रस्ट म्हाका शिकत जे हांवें एक कितें ध्येय आसा भुरग्यांक तांच्या मुखार आसले तवळ मात्र खंयचेय करूंक साध्य जायना म्हणलें खंयचेय सवाल ना आनी ताका हे उत्तेजन आमचो CV रामन
सिंपल आणि त्या काळार तांणी इतलें शिकता म्हणटाना आतांच्या काळारच्या भुरग्यांक जायना condition तेन्ना जायते तो अवकाश एक राज्य दाखवून एक राज्य वचूंक गेलो खंडीत. शिकचे गेलो वय. आज आमगेले पेल्ले गांवांत आसता हां. तेन्ना आमकां सौलभ्याचे आजी उल्लोचना रामनाल पशी आजी 100 वांट्यांनी आमकां चेडवांक सौलभ्य आसा तांणी मन करून विज्ञानाचे कडेन आकर्शीत जावची आमी पळोवंक जाता वय. अशी आतां आमी तशें पळयतना तो तुमी आतां ह्या विज्ञानांत उमेद येवंक चेडवांक अशें पुरो तुमी एक प्रयत्न करून आसताचे वय. आतां आमी एक रोहन सरान तसलो एक प्रयत्न केलेले एक व्हिडिओ पळय आमी तें एक आतां रामन इफेक्ट रेलिफ इफेक्ट हें म्हळ्यार आमकां आमी उजवाडाचे पसरप म्हणटा ताका स्कॅटरिंग ऑफ लायट एक व्हड विचार तें आतां आमी एक अशी पळय एक ग्रामीण प्रदेशाचे एक शिक्षकाकय आजी चेडवांक उमेद हाडोवचे प्रयोग सान सान करून दाखयता I'm going to show one new experiment, and the experiment is why the color of sky जे is म्हणजे blue. युट्यूब चॅनल आहे Similarly, सायन्स during वय, the वय. sunrise आणि तुका and म्हळ्यार sunset, आणि why the सुमार color of सरळ sun प्रयोग and वय, वय. the भुरग्यांनी sky तांच्या changes. घराच तांकां कांय मोलाक वस्तू हाडून- काणी जेमकां हाडून चेन ना, हाडूंक हाडून. ना काणी इल्यार कांय घरा आसल्यो ल्हान ल्हान वस्तू उपयोग करना Correct. त्या तांच्या घरा असले प्लास्टीक वस्तू आसात वय, बॉटल्स वय, वय. आनी तांकां ते उपयोग करना कशें आमकां विज्ञान प्रयोग करीत अत्यंत सरळ रितीन करूंक साध्य वय जाता. तुम्ही डेटॉल बॉटल घेतला ते आणि वय. एक ते- घरांत मेळची एक वय, वस्तू वय. वय. आणि एक टॉर्च लायट वय, वय, वय. डेली युजाचे घेतला वय. आम्ही सनराईज सनसेट कजाळे पळयता वय, वय, पण घरा वय. भितरच वय. विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आम्ही सूर्याक गिंत सनसेट करीत वय 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 तुम्ही सांगिल्लें लायक जालें आतां रामन परिणाम म्हणल्यार कसो म्हणून आमगेले जनांक आमी सांगचे आसला रे आतां द विलायट आतां ते प्रयोगांत तुमी पळयता द विलायट त्या पळय नीली लायट जावन दिसता आमकां घालची धव लायट भायर येवची नीली हें कशें जाता म्हळ्यार ते आमकां गोत्ता 7 बण्ण जाता आनी ते चड बक्साचे बण्ण आमगेले दोळे पडटा तेन्ना आमकां ते नीली दिसता उणे बक्साचे पडल्यार नीली दिसता चड बक्सूचे पडल्यार ऑरेंज दिसता तेक देखून आमकां सूर्यास्त आनी सूर्य उदयचे ह्या दोनी कडेन आमकां केन्नाय अशी दिसता हळदू आकार दिसता नून टायम वय 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 आनी आकाशा कडेन पळयता आमकां ब्लू दिसचे ते वॉयलेट सायडाचे आमकां दोळ्याक पावचे बी हें एक बारी सरळ विचार आनी रामनान केलेलो प्रयोग हक्काची मुखार सावन ताणें एक केल्लो प्रयोग ते आज आमी रामन इफेक्ट म्हणून जगत प्रसिद्ध जाता ते कसं जालें म्हणून आमी आतां मुखारी पळय थंय आतां धव लायट पेटयला रे भायर आमकां एक हळदूशे लायट येता हेच आमकां सुर्योदयांत जे आसता सकाळीं पळयतना आमकां स्वल्प तांबडोसो दिसता सूर्य आनी सांजेर पळयतना ते तेगेले अस्तमेचे हाजेर आमकां तांबडशे दिसचे हें एक परिणामाक आमी उजवाडाचे पसरप म्हणटा स्कॅटरिंग ऑफ लायट पळय आर्टिफिशियल सनसेट तुमी चेडवांक क्लासा रूम भितरेची कांय खर्च नातिलें दाखयत अशी आमी प्रत्येक विचाराक आमगेलेची लेवलांत आमगेलेची मेळची सान वस्तूंक हाडूं आज चेडवांक आमी इन्स्पायर करता तांकां उमेद हाडप वय आतां अशें जालें आमी पळोवच्या गेल्यार आतां रामन म्हणून रामन की रामानुजम की हें पुरा न्यूटन वय वय आनी पुरा सगळी त्या लेवलाक पावता म्हणून आमी सांगचे जायना म्हळ्यार तांकां बाय बर्थ तेंगेले जेनेटीक हें आसता जाल्यार आमी आलोचना करका सगळी असले मेधावींक आमी आज आमी तांकां प्रोत्साहन दिता की नेजा कसो जाता तांगेले प्रतिभा थंयची तें वता तांणी समाजची व्हड जावची फुडेंची
ते तांगेला खोळ नव्हता मागीर तांकां इंट्रस्ट आसता तांणी खंयकी लँड अप जाता मागीर तशें त्या विशयी पळयतना आतां आमकां रामनान कसं केल्लें हे MA पास केल्लो आनी कांय जायना म्हणून FCA परिक्षे बसलो FCA परिक्षे म्हळ्यार ते IAS वरीचे तांतूय तो रँक पुराय रँक रोट रँक आनी बारी ताका तागेले गुरूक बारी मोगाचें शिश्य जावन आशिल्लो तशी उपाय नातिल्ले हाजे खातीर जिवना खातीर तो FCA जाता जें कांय समाधान नाशिल्लें लायक सांबळ आनी मेळटाले ते कलारी मागीर तो कलकत्तात काम करतालो कलकत्ता ताणी एक दीस वता अशी रस्त्यार वता आसतना ताका एक बोर्ड दिसता इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सायन्स बारी बारी एक खुशयेचे ते एक शब्द आसा कल्टिवेशन म्हणून कृषी कृषी करचे ते कृषी पळय कितले ते शब्दांत तुजे एक आमकां भारी आकर्शण आसा आज आमी कल्टिवेट करता की आमगेले स्टुडंट्स विद्यार्थीला आमी सायन्स कल्टिवेट करच्याक आमी कितली उमेद घेताची हे प्रश्न आमकां आमी घाल घेवक तशें जाल्यार एक बोर्ड पळयल कुळे तो ते रिगता रिगून ताणें पळयल ते संस्थो निजावन ते 1827 महेंद्रपाल सरकार म्हळ्यान बांदून भारतांत विज्ञान बेळसुका म्हळ्यार एक भारी इच्छेन ताणें तें आरंभ करून तो 1905 मरता तो मोरनता ताजे नंतर रामानान वच्चे तितले गॅपांत तें धुळी दवरून एक हें आशिल्लें शेड्ड ते हाका आकर्शण जालें तें नांव आनी तें हाणी कसं केलें थंय सांजे काम जाताचे वचून बसचे थंय बसून सान प्रयोग करचे ताका ते उमेद चडता गेल्ले ते वेळार ताणें मुखारसून बारी काम करता गेले ते काम करता वचून ताका कसं येल्लें म्हळ्यार हें हांतू जिगुप्सा येयलें तेगेलें उद्योगान नक्की हें म्हणून आतां आमी आज पळोवचें आसल्यार तुमी कसं म्हणटाची ह्या विशय ह्या एक संदर्भाक तुमी फोकस करून कशी इंटरप्रिट करूं येता तशे आतां आसची नांव म्हणनाची म्हळ्यार कितले की जन आमी एग्जाम्पल पळयता उदाहरण पळयता इंजिनियरींग फिल्डा वचून मेडिकल फिल्डा वचून लास्टाक तांगेल कसन इंट्रस्ट आनी पॅशन ताका इले आसाची हॉबीक इले आसाची सायन्सान तसले मस्त एग्जाम्पल्स आसाची आमगेलेची सो तो आमगेल स्कुलांतूय एक चल्लो आसा तो कसो म्हळ्यार मस्त दड्डा कांय ना म्हूण एवरेज म्हूण टिचरान लेखिलें ताका एक हांव टीचर न्ही आनी एकली टीचर आशिल्ली प्रेमा भट म्हणून तीन कशें केलें म्हळ्यार ताका उत्तेजन केले नंतर शमंताचार्य म्हणून ताणें ड्रोन तयार केले आश्चर्य म्हळ्यार सगळे मंगळूर सिटी दक्षिण कन्नडांतू फेमस जावन कारण आमगे स्कुला ग्राउंडार ते ड्रोन हें केलें उडायसिलें ते पळोवचे कितले की जन तशें तो चल्ल्यार बॅकग्रावंड पळयतना कसं नेना तशी ಕೆಲವು तसले एग्जाम्पल्स सिटींत आसा आनी हांगेल ग्रामीणांतू चड प्रोत्साह आनी चेडू आनीक चड बुदंत म्हळ्यार तांणी रियल लायफ एक्सपिरियन्स चड तांकां हांगा सिटीन तूं घरकडेन तुला हाडलें स्कुलाक सोडलें वापस वेकला ती चेडवान चमकून येवची न्हू तांगेले अनुभव आनीक लायक आसताले खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार मॅडम सांगले बरें सायन्सांत शिकपांत हुशार जायचे म्हूण ना ना म्हळ्यार मार्क मेळका म्हणना मार्क केलचेची एक व्हड विशय अल्बर्ट आयन्स्टायना विशयी काय व्हडलो काय पंडित न्ही जस्ट डिग्री पूण ते व्हडलो सायंटिस्ट तो जालो देखून आमच्या आतांच्या भुरग्यांक एक इवन पेरंटांनी ते समजूं जाय खंयच्याय विशयाचेर भुरग्यांनी काय एकदम रँक काडल्या क्षणा ते सर्वस्व न्ही रँक या फुल मार्क्स इट इज नॉट अ डेस्टिनी ऑफ लायफ देखून खंय मार्क्स जायचे पूण खंयच्या विशयाचेर आमकां एक इंट्रस्ट आसा जे केदां इंट्रस्ट येता आनी भुरग्यांक खंयच्यान इंट्रस्ट आहा ते परखुवची एक जबाबदारी तांच्या वडिलांची आनी शिक्षकांची वय आमच्या हाताखाल साबार भुरगीं मेळटात हर एका भुरग्याचे इंट्रस्ट एक एक नमून आसता एक दिसतली ड्रॉइंगान बरें हुशार आसूं पुरो एक प्रयोग करच्यान हुशार आसूं पुरो एक भाशणांत हुशार पुरो ते आमी नर्चर करचे तांकां तांतूं मुखार वचून आज कसं जाता वय आतां काय म्हळ्यार खाली वास 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 एक वसचें मात जाला
एक मार्क मात्र काडचे म्हणून झाला इत्या मार्क करता कारण इंजिनिअरिंग जाऊ कारण पेरेंट्स डॉक्टर इंजिनियर इंजिनिअरिंग म्हणल्यार जॉब मेळत कुडले वय, वय, वय. आणि दे हॅव बिकम ऑलरेडी सॉफ्टवेअर संबळ लेबर मेळता ते एक आमगेले उद्देश रामन रिवर्स म्हणजे रिवर्स ताण सांबळ सोडणे गेलो शेलो. संबळ सोण तो हे गुडा येवन बसलो विज्ञान को सॅक्रिफाईस तो एक त्याग Sacrifice केलं ताणे. वय, 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 तो वय. मनोभाव आतांच्या एक युवजन वय. गरज उणे. वय, 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 वय. सांभाळ जाय खंडीत वय, जायचे वय, वय, पूण हांगा बरें आमी शिकता आमच्या भारतांत बरें शिकून आमी भायर देशाक येता बायल देश प्रतिभा पलायन जाता वय. वय. Brain drain. आमच्या भारतांतच जाय तितले अवकाश आसात असं खंडीत जावन देखून एक विनंती आमच्या हांगासर आमी शिकता आमच्या भारतांत आमच्या लोकांक उपकाराक पडचे दिसले कसले अन्वेषण करूंक या बरें करणं या लोकांची स्थितीगती सुदरूंक आमी प्रयत्न करेजे शिक्षकाले ड्युटी खंडीत. क्युरियोसिटी डेव्हलप करून Develop करून. हांगाची आविष्कार करची तशी वय, वय, प्रोत्साहन वय, वय, करची. प्रोत्साहन वय, करची वय, वय. ती जबाबदारी आमची वय, आमचे वय, teachers वय, वय, वय. तशी जल्ले रामनाक मागीर फॉरिन वच्चाक ताका अवकाश मेळ्ळे हो. फॉरिन वतन ताणें बारी एक विशेष म्हळ्यार ताका त्या वेळार तागेले थोडेची नांव तेदनाच ताका मेळ्ळेलें तो ब्रॅक्स ओड ब्रॅक्स इफेक्ट म्हळ्यार आमगेले अंतू मॉडर्न फिजिक्सांत एक ओड हें संशोधन आनी रुदरफर्ड ताणें न्यूक्लियसाचे स्टडी केल्ले आनी जे थॉम्सन ताणें इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी केल्ले हांणी पुरा रामनाक तेदनाची मोल दिल्ले म्हळ्यार तागेले मेधावीपण तेदनाची बारी हे जावन तो फॉरिन पुरा वचून येतना ताणें येतना आमी सगळे हडगारी बोटींग पुरा करता गम्मतेरी आमकां ते समुद्राचे उदक म्हळ्यार दर्या उदक इत्या नील दिसता हे ताणें येतना हडगार आलोचन केलेलें तेच ते दोन इतले जाण सोडा ते ना 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 वय, इतली जाणां पुराय येवना वैज्ञानिक पुरा वत्ताली जाल्यार हाणें ते ऑब्जर्व करून ताणें एक व्हड पेपर बरयले ते ब्लू ऑफ द सी वॉटर ते एक व्हड संशोधन तागेले मुखारी ताका बारी मोल मेळटा आनी हाणें कशें केलें आमी ते कल्टिवेशन ऑफ सायन्स थंय सेरवलो तितलें म्हणटना ताका कलकत्ता विश्वविद्यानिलयांत टीचर काम मेळ्ळें टीचर म्हळ्यार तें सांबळान उणें तो युनिवर्सिटींत आसला रे ताका एक हद सांबळाक थंय काम करूं सुरू केलें थंय राती दीस ताणें काम केलें हें चेडूणें 1917 तो जॉयन जालो थंय काम करता करता ताणें एक व्हड संशोधन केलें ताजे एक इन्स्ट्रुमेंट पळयात तुमी बारी सिंपल आसा पळय हे इन्स्ट्रुमेंटाक बरी 300 रुपये त्या काळार ताणें खर्च केला बरी 300 रुपये हांतू ताणें केल्लें संशोधन ते रामन इफेक्ट म्हणटा रामन इफेक्ट म्हळ्यार आतां रोशन सराल एक एक्सपेरिमेंटांत आमी पळयलें एक कडेन ताका लायट घालतना दुसरे कडेन येवचे लायट ಸ್ವಲ್ಪ बदलावण येता ते कलर की विंगड की जाता आतां रामनान सोदून कळलें एक विशय कसो म्हळ्यार एक कडेन दाखून लायट पेटयल्यार दुसरे कडेन दाखून येवची लायट ताजे फ्रिक्वेन्सी चेंज वेव लेंथ आनी फ्रिक्वेन्सी पुरा चेंज जावन येता तातूं एंटी स्टोक म्हळ्यार हायर फ्रिक्वेन्सी आनी लोअर फ्रिक्वेन्सीचे स्टोक लायन्स अशी आयला तें ताणें केल्लें एक सरळ तेन्ना बारी कॉमन एक्सपेरिमेंट तें तुमी एपरेटस पळयला आज आमी उलयताची व्हड लॅबोरेटरी जावप हें तुमगेलो अभिप्राय कसो व्हड लॅबोरेटरी व्हड लॅबोरेटरी बद अगत्य ना इन्फ्रास्ट्रक्चर तितले व्हड अगत्य ना चेडवांक सान सरळ प्रयोगारी कितले की आमी दाखयता आमगे स्कूल आमी दाखयताचे वी कॅन डू तेन्ना कडेन हांव पळयला एसी रूम जावन ह्या जावन थंय वर्क जेवचे उण्या बट
मेन कसं म्हळ्यार चेडवांक आमी फस्टाक सांगता तूं सायंटिस्ट म्हूण तोचे सोदून भोंवता आमगे स्कुला पळोवका चेडवान वचून तांणी कबड ओपन करून भितर 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 आशिल्ले कांडाक येताचे ताका आमी तूं सायंटिस्ट म्हूण सांगता Correct. तले करता सो सरळ प्रयोग करूक व्हड इन्फ्रास्ट्रक्चर अगत्य ना गेल्या प्रकार हे आमी आमगेले सगळे विद्यार्थी पोषकान मना घेवका इन्फ्रास्ट्रक्चर एकच विचार न्हय वय व्हड लॅबोरेटरी व्हड कॉलेज स्कूल बिल्डिंग ते एअर कंडिशनिंग गल्ली कुडले आमगेले चेडवां विज्ञानांत बारी खंयचे जाव शिक्षे आमगेले बारी मुखार वत्ताची म्हणलेलेक अंत देखून आमी भ्रमे दाखून आमी भायर येवका भ्रमे दाखून भायर थंय आमकां क्लासरुमा भितरी आमगेले चेडवांक कसो एक्सपिरियन्स दिता टीचिंग लर्निंग एक्सपिरियन्स ते कितले लायक आसा म्हणलेलेच ते आज चलता एक ग्रामीण प्रदेशाची स्कुलांत ते नॅचरल सेटिंगांत आज चलची मिती आमी सगळे विज्ञान इले बॅकग्राऊंड पळयला रे तांणी पुरा सामान्य स्कुला दाखोवन करेक्ट तांणी व्हड व्हड ब्रँडेड स्कुलांत दाखोवन तांणी आसनाच हे विचार आमी मस्त मनाक घेवक अशी येता वतना रामन इफेक्ट हांव सांगलें एक कडेन दाखोवन पेटयले लायट बदलावण जावन येता म्हणून कसो विशेष म्हणून आमी निमगू येता हे कितले विशेष म्हळ्यार आज म्हाका दिसता एक आमगेले जगांत एक 50,000 दाखोवन एक 80,000 तांय रिसर्च पेपर प्रेजेंट जाला हाचे वयर कितले पाथ ब्रेकिंग रामन इफेक्ट तितले फेमस ते सोडून एक 3,000 दाखोवन 5,000 सायंटिस्ट आज रामन इफेक्ट उपयोग करून रिसर्च कर फंडामेंटल रिसर्च म्हणून फंडामेंटल रिसर्च टुडेज सायन्स टुमारो टेक्नॉलॉजी म्हणून म्हणटा आज आमी अपासूड गस करता म्हळ्यार ह्या फावटीचे आमगेले थीम ऑफ सायन्स डे एक कसं म्हळ्यार इंटग्रेशन ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इंटग्रेशन ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर सुटेबल सस्टेनेबल फ्युचर ते आमी आतां टेक्नॉलॉजी आनी सायन्साक कसं कनेक्शन आसा म्हळ्यार आज आमी गोत्ता मायक्रोस्कोप नासला रे सगळे मेडिकल सायन्स इमॅजिन करूं जाय कितले की रोग बेसिक थंय दाखोवन येयले आज आतां CT स्कॅन आसा पुरो ते पुरा फिजिक्साचे एक एप्लिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार आमी कमर्शियल पर्पज आनी आमगेल्या नित्य जिवनाक जावं केलें तशी विज्ञान ते उपयोग करचे त्याला ते बेसिक प्रिंसिपल ते विज्ञान तशीच आमी आज रेडिओ एक्टिव्ह कॅन्सराक एक ट्रीटमेंट दितात रेडिओ एक्टिविटी नॉलेज आशिल्ले एक फिजिक्स आमी ती ते आज साध्य सोनोग्राफी अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑप्थेल्मॉलॉजी दोळ्याची विषय जेव्हा ते दोळ्यांत कशी हे इमेज फॉर्म जाता ते लेन्स ते पुरा प्यूर सायन्स इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासोनिक वेव्स डॉक्टर्सांनी हाजी पुरा बॅकग्राऊंड शिकून तांणी डॉक्टर मागीर तांकां सहकाराक एलायड फिल्ड्स आसतात विंगड 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 हाका नर्सिंग आशिल्ली तशी विंगड विंगड पॅरामेडिकल फिल्ड्स येतात अशीच इंजिनियरिंगांत आसा इंजिनियरिंगांत आतां आमी एलिमेंट्स ऑफ इंजिनियरिंग म्हणटात थंय पुरा डायरेक्ट सायन्सा दाखोवन आमी टेक्नॉलॉजीक व्हरचे तसले आसा असले एक विचार आमकां मना येतना रामनान इतलीसान एक एक्सपेरिमेंटल सेटअपांत व्हड एक रामन परिणाम कॉन्ट्रिब्युशन रामन इफेक्ट म्हणलेले एक विशय दवरलेले हे आज आमी त्या दीस आचरण करता वापस आमी उडगास करूया 1928 तेदान रामन कलकत्ता सोडून बेंगळूरा पावलो कलकत्ता युनिवर्सिटींत ताणें 15 वर्स शिकून बेंगळूराक पावन तेदान टाटान एक लायक सपोर्ट दिवन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स म्हणून केलें ते जाले नंतर 1 वर्सान रामन इन्स्टिट्यूट म्हणून आज आमी
हांग बेंगळुराक गेल्यार भारी चंद व्हड कॅम्पस आसा थंय ते सेंट्रल कॉलेजांत एक फिजिक्स संघ आशिल्ले एक भौतशास्त्र संघ तांणी रामानाक आपोवन तुगेले इफेक्ट रामान इफेक्ट एक लेक्चर दिवका म्हणून म्हणटा ते आयचे 28th of February February. 1928 त्या एक लेक्चर आमी ती ते सगळे जगाक वायरल जालशी जाले ते सगळी जावन ताका 1930 म्हळ्यार 1913 ताका नोबेल पारितोषिक मेळ्ळें नोबेल पारितोषिक म्हळ्यार एक कसलें अभिप्राय वय सांगा नोबेल अल्फ्रेड नोबेल हाणे डायनामाइट तयार करचो व्यक्ती आणि हे डायनामाइट तयार करणं सबार पयशे ताणें जोडिल्ले आणि ताणें चिंतले ताणें तयार केल्ले डायनामाइट्स एक विनाशाक ते उपयोग जातात तो बेजार पावलो हांवें केल्लें संशोधन बऱ्याक पडना हें वायटाक पडटा म्हूण चिंतलें आनी ताणें कितें ताणें पयशे जमयल्ले ताणें सायन्साक कोण सायन्स फिल्डांत बरें काम करता तांकां एक वर्सावर एक भोवमान दिवची एक पद्दती ती प्रारंभ जाली 1901 ते प्रारंभ नोबेल प्रशस्ती फस्ट हांव तेंकां एक्सरे सोदून काडल्या विलियम ब्रॉन्टजेन हाका ती प्रशस्ती त्या टायमार मेळिल्ली सी.व्ही. रामनाक 200 रुपयांच्या ताच्या कामाक ग्रेट अचिव्हमेंट ताणे कांय एक मस्त संभ्रम नातिले हें एक व्हड पाथ ब्रेकिंग हें केलें म्हळ्यार विज्ञानांत अशी जत्त आसता आतां तुमकां अनेक विचार म्हणटा हे GMR इफेक्ट म्हूण आसा म्हळ्यार जॉयंट मॅग्नेटो रेजिस्टन्स इफेक्ट हें केंकी एक मूल्यांत कोण की सोदूंक कळ्ळें तें म्हळ्यार तो ग्रुएनबर्ग आनी आल्बर्ट फर्ट म्हणून आनी मस्त फुड्याची सोदूंक कळ्ळें काड तें खंय आशिल्लें तेदना 1990 जोरू आमकां कंप्युटर मेमरीचे प्रॉब्लेम आशिल्ले मेमरी स्टोर करचे आनी रिट्रीव करचे दोन्ही प्रॉब्लेम स्टोर करूं जाल्यार रिट्रीव करूं जायना त्या म्हळ्यार ते एक मॅग्नेटीक इफेक्टांनी आमी ते मेमरी लोड करचे आशिल्ले ते मॅग्नेट आमकां येदे मॅग्नेटीक इफेक्टांतू व्हड परिणाम जावची एक संदर्भ जाय म्हळ्यार न्हय जाल्यार आमगेला तेदना एक 200 बिट एक स्क्वेअर सेंटीमीटर आमगेली कॅपॅसिटी आशिल्ली फुडें कंप्युटरांत पुराय ताजे नंतर हाणें एक सोदूंक कळ्ळें ते GMR इफेक्ट म्हळ्यार ताणें कशें म्हळ्यार सान मॅग्नेट परिणामांनी व्हड बदलावण हाडूं येता म्हूण एक फिजिक्स तें कशें जाल्लें तेच तूं उपयोग करून तेदना एक वेळ मेमरी चेंज करच्याक म्हळ्यार 1 GB भितर आमी एक हांतू भितर सिनेमा एक वय एक हांतू CD भितर कितलेय सिनेमा भरच्याक पुरो आमकां भारी एक अनुकूल जालें आनी सगळें आमगेलें कंप्युटर पुरा मस्त मुखार गेल्लें आनी आयपॅड टॅक्नॉलॉजी तें पुरो सुरू जालें आज आमगेला मेमरी कॅपॅसिटी बिलियन्स ऑफ बाइट्स पर स्क्वेअर मीटर तेन्ना 200 आशिल्ले आतां बिलियन्स ऑफ तें देखून आमकां आज किशे भितर एक पेन ड्रायव्हान तो करूं येता आनी सांसान लॅपटॉप करूं येता हे परिणाम जाल्ले नंतर त्या दोग जाणांक 20 वर्स फुडें केल्लें एक रिसर्च सायन्स रिसर्चा खातीर तांकां 2007 तांकां नोबेल प्रशस्ती म्हळ्यार सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी संबंद आसा केन्ना तें टॅक्नॉलॉजी जावन सगळे जगाक हें जाता तेन्ना तें सायन्साक मोलें सायन्साचे विशय टॅक्नॉलॉजी कन्वर्ट जाल्यार मात ताचो उपयोग हें आमी ह्या पावटीचे एक थीम तेच आशिल्ली ती आमी उडगास करकय आनी अशीच आमी रामन भयंकर डेडिकेटेड हार्ड वर्कर हय तांगेल्या रामनाल विशय तुमकां कसले गोत्तच पुरो सांगा तुम्ही आता तुम्ही स्कूलांत कसले रामनाल सेलिब्रेशन अशें पुरो केलेलें की खंडीत आमी स्कूलांनी राष्ट्रीय विज्ञान दिनाचरण करता भुरग्यांक कितें म्हळ्यार अशें केल्लें तवळ आमच्या विज्ञानिनी
कले आविष्कार केल्यात आणि हाचे जावन भुरग्यांक कितें एक प्रोत्साहन मेळटा तांकां मोटिवेशन वय, वय, वय. कितें म्हळ्यार आमचे भारताचे विज्ञानीनी कले उरले कडेन आमी वता वय, वय, वय. पूण भारताच्या विज्ञानीक विशयान आमकां चड सांगताचे. चड emphasize दिताचे. देखून ती आमी चड भुरग्यांक दिवची आणि आम्ही वय, वय. प्रति पाठ करतना हा. प्रति विषय येताना हांव विज्ञानिक होनस पडा तागेल नाव एका बोर्डार बरयता समज. आनी म्हणटा तागेल कॉन्ट्रिब्युशन मानव जनांगाची ಕೊಡುಗೆ आमी ते विसरूक ना म्हणतो ते दोन पाटी बरोवन त्या बुकार बरोवका Correct. तदान मात्र आमी तांकां दिवची ते एक हॉनर वय, त्याचे वय, हांव वय. प्रशस्ती म्हणून लेखता न्ही खंडित कित्याक म्हळ्यार आमी विज्ञान पाठ करता आसतना प्रत्येक एका नांव विशयाचेर एका व्यक्तीचो प्रभाव आसता तांचो एका व्यक्तीचें काम आसता आमगेल थोडे फावटी कसं येत म्हळ्यार सायन्स कॉन्सेप्ट शिकोवचे डेफिनेशन కానీ విజ్ఞాని लाव विसरताचे. लाईफ पुरा आमी ताका घालताचे आतां कसं जावका जालें म्हळ्यार सायन्स इज वॉट सायंटिस्ट डू म्हणून एक डेफिनेशन आसा वय. विज्ञानी कसं करता तेच त्यांची सायन्स ते विज्ञानी कसं करताची फर्स्ट दे Observe the ऑब्झर्विंग problems. वय ऑब्झर्विंग आणि क्लासिफाईंग मेजरिंग आणि असल पुरा आमी हे प्रेडिक्टिंग असल पुरा गुण हाका सायन्स प्रोसेस स्किल्स म्हणटाय हे म्हणटोक आमी त्या वय सांगताचे आमी Not युजली to teach science as a product. वय बरे एक बॅगा भरून तांकां वय. दिवची विशय न्ही तांगेले एक तरबेती दिवता तरबेती आणि तांचो खंयच्या विशयात सायन्स शिकतना जावं वय, वय. तांकां पेशंट्स जायचे Correct, आतां वय, हे. ताका एकत्पटी करता ते एफेक्ट खंडीत ना, जावं ना, ना. ना, ना. ताका पुरा result scientist एकत्पटी ताका, वय. मेळना कोणी सायंटिस्ट जावन दी थॉमस अल्वा एडिसनान वय. एक बल्ब ताणे कितले वेळ- कितले हजार कोटी जाणे ते आ, research केला ते एक patients, value system हा, ते. ते Science. patients कितले की 100th टाइम की ना ताकता सक्सेसफुल जाले हायेस्ट पेशन्स आसताले सायन्साच्यान वय. आणि तांणी न्हीद काळा तेचे जेवण आशिल्ले आमी ते पुरा तांगेले तसल स्टोरी आमी चेडवांक दिवं वय. नाही आम्ही पहिले ह्या शिकयताना कॉन्स्टिलेशन शिकयताना चेडवांक अर्तू जायना कडेर हांव म्हणलें तुमी आयच्या दिवसा सांजे तुमी पळोवन येवन म्हाका नक्षत्र सांगता आस की ना नक्षत्र म्हणून त्या दिवस पळोवन नेक्स्ट डे सांगल्या तूं आमकां आकार सांगला जाल्यार ते वयर आकार दिसना म्हणाले आकार इमॅजिनेशन म्हणल्यार ते बेर हें ते पुरा इमॅजिनेशन मागीर कळ्ळी तांकां तशी ते आमी रियल लायफा वटू कनेक्शन करनिव्या साध्य ना सायन्स शिकोवच्याक वय. डेली तांकां पळोवन यो म्हणच्या फील्ड इम्पॉर्टंट फील्डा वच्चे फील्डा देंवचे हांव चड बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स करता फूल हाडी म्हणटा प्राणी मात हाडनाका म्हणटा म्हळ्यार आज बॅन नातल्या तांणी सांगला त्या वेळी जाल्यार वय, हाडताची वय, वय, वय. आतां म्हळ्यार आमी सायन्स एक सिलेबस आणि वय. एग्जाम मार्क हातूची गोंधळ आसची न्ही वय. हाजे लागून भायर एक सायन्स एसोसिएशन करचे एक क्लब करचे क्लबच आमगेले ते- स्कुलान. तेही पुरा वय. नाही तुम्ही करताचे वय. सगळ्या सगळी शिक्षकांनी हे मेळता. केलें जाल्यार आज आमगेल्या बारीक बेजार आसा आमगेल्या देशांत सायंटिस्टाची नाच वय. सायंटिस्ट सायन्स रिसर्च इन्स्टिट्यूटाक चेडून सेरोनाची ಸ್ವಲ್ಪ उण्या. उण्या आसा त्या म्हळ्यार तांकां एक कमेंट करता तांकां क्लासरुमांत तांकां इन्स्पिरेशन मेळना असले एक संदर्भ आमी हे आजी आमगेले राष्ट्रीय विज्ञान दिना ते दिवसा ते दिसू आमी हे वपास उडगास करता वय भुरग्यांक एक उत्तेजन दिवची जबाबदारी आमची जावन आसा. वय वय शिक्षकांची वय जावन वय नाही आम्ही क्लास दिताची आमगेले एक ग्रुप आसा आरपीएल पण आम्ही ओट्टो करताच पेरेंटाल कसं जाला म्हणारे तांकां पुरो जनान मार्क काडका न्हू ते कंपॅरिजन आसा मिगेल पुतान 92 तुगेल पुतान त्या एक चिकेचे उणी केला रे मिगेल चेडाले कसं आसा बद प्रतिभे ते हांव वाडोवन गेला म्हण जाला रे खंडीत आमी आमगेल घरकड तुल्यान स्टार्ट करका वय वय आमगेल घरकडे हांव मेल पुता म्हणा तू 100 मार्क काडी म्हण तू काडी तुका खंयच्या इंट्रस्ट आसा नव्हे सर त्या केल्या मात्र आमी बदलावण बदलावण हाडूंक जाता ते आणि इस्कॉलांत म्हणटा आसतना सरान सांगले प्रमाणे टिचर्सांक एक वय. एक बाउंड्री लायन आसता वय, वय. टायमा भितर आमी करता. सिलेबस मुक दिजे वय, वय, खंडे पूण ताच्या मदगाते आमी करतात. सभा टिचरां बरी कामां करता सायन्स वय. टिचरां आणि ताच्या मदगात आमी इल्लेशे मंडोकर्स करना वय. भुरग्यांक एक मोटिवेशनल जावचें तसलें आणि तो विषय तो सब्जेक्ट भुरग्यांक कशें आमी इजिली टीच करीत टीच करीत आता टीचर सायन्स टिचरां कशी जाता जाल्यार म्हळ्यार हायली क्वॉलिफायड
वय, वय, MSc वय, त्याचं कड केल्लें वय, आसा वय. पूण आमी कालें करचें म्हळ्यार तितलें क्वॉलिफाय जाल्यार आमी भुरग्यांच्या लेवलाक देंवचें देवका ते आमी आमचे ते इल्लेशे उणेपण बघता वय, आमकां म्हळ्यार प्रति आमकां टॉप- भुरग्यांक खंयचे वय. टॉपिक तांच्या लेवलार सांगले ते Correct. मात्र तांकां समा अर्थ जाता ते आणि प्रति For टॉपिकाक example, आमी वय. प्रयोग करू का खंडित. हांव म्हणचे सायन्स टीचरान टायम आसचो नाचेचो करू का म्हणचे ते एक प्रयोग करनाशी तू दुसरी फुरसत ना म्हण आणि पडवं एक चकनच जे म्हणचे प्रयोग करत असताना आता तांकां involve करता. टीचरांनी आता तिणें आता करचें. काय करचें म्हळ्यार टिचरांनी मात करची वय. आमी हँड्स ऑन करू Demonstration. त्या चेडणाक एक हँड्स ऑन आमी बदलावन करया करेक्ट भुरग्यार ना करूंचे वय वय भुरग्यार ना करूंचे आणि हांवें अशें एक नेक्स्ट इयर जाल्यार म्हजे एक प्लॅन इस्कलांचो कशें म्हळ्यार आमकां 100 पिरियड मेळटात सायन्साक वय तांतू एक पिरियड प्रयोगाक प्रयोगाक्ष म्हणून यूज करच्यो वय, वय. तांकांत तांचे घरादारल्यांत बोटली हाडच्यो एक वायर हाडची ती कनेक्ट करची जाल्यार सरळ प्रयोग इस्कलांत त्या पाठाक संबंध जाल्ले केल्यार खंडीत जावन भुरग्यांक विज्ञान पाठांत आसत ते कितले की वेळ कसं येत म्हळ्यार आमगेलो स्कूला एक डिसिप्लिन म्हणून एक नांव हारे आमी वय. तें करू ना हें करू ना ते क्लासान तो हय शब्द भुरग्यान जावचे उलयला ना. रे आवाज साऊंड येता. येता असल पुरा एक रिस्ट्रिक्शना भितर हें कितले कोर येता एक म्हळ्यार स्कूल म्हळ्यार कॉन्सेप्ट सायन्स क्लासरूम म्हळ्यार कॉन्सेप्ट आमी बदल करक येत थोडी खंडीत हाका सगळ्यांनी एडमिनिस्ट्रेटर आनी पुरा हाका मेळ नाही एक प्रोविजन आसा सर वय. आमगे स्कूला लॅब होड आम्ही कसं करचो म्हळ्यार एक क्लास ಅಂತೂ एक सान ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ 27 ಜನ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ 53 27 ಜನಕ್ಕೆ हांव लॅबा व्हरता तेन्ना थंय करयतना लॅब आमी क्लोज करताची कोणाक आयकना त्या एक त्याला एवरी टाइम जायना तू सांगला वरी त्याला एक पेटी करू जाता वारा एक पेटी पडा तशी कसले कोर्न कोरका तेन जाता करेक्ट क्लास अंत म्हळ्यार डिस्टर्ब जाता तू सांगला वरी तुम्ही सांगला वरी म्हळ्यार चेडवांकची सोडका वय. ऍक्टिव्हिटी आनी आमी तांकां ऑब्झर्विंग बेसीक Observation. प्रायमरी स्कुलांत ऑब्झर्वेशन आतां आमी पळयता चेडवां सान चेडवां आमगेले घरा भायर सोडार तांणी थंय बारीक कशी. उकणी बसून ते मूय कशी वता Correct. आनी एक Observation. तांकां वय. ऑब्झर्वेशन तांगेलें नॅचरल वय. आसता वय. तांकां आमी ताका एनकरेज दिना करे दिना थंय पळोवन नकरा थंय वचून नकरा म्हणून ताका तांडून हाडताचे हे माती जाता वय, अन्याय आतां जाता. माती वय, नाही वय. त्या ग्रामीणांत पुणीतांनी सोडताची वय, वय. नॅचरल आसा तांगेले चेडू वय, वय. हांगा सिटीन तू वय 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 ड्रेस सामा हें जाता ना तें तू जाता. वचानच वय. नेचरान सोडले तांकां चड आसा. तांतू भुरग्यांक शिकोवंक मेळटा तांकां चड एक्सपोजर आमगेल्यान तू उण्या हायेस्ट आमगेले डेव्हलप जावचे सायन्स ऑब्झर्विंग आमी पळयताची सायंटिस्ट रातीपल कशी ते आतां आमी फॉर एक्झाम्पल एक मोवा मूस म्हण मोवा मूस वय, म्हणटा आमकां वय, ताजी गुड तांची करता एक ऍक्टिव्हिटी ते कितली मैल दूर भोंवता भोंवता. थंय दाखोवन कसा पुरो घेवन येता हें तांणी मोवा मुसाचे ते पेट्ये एदूर कॅमेरा दवरून ताजी मुळांतून दोन स्टडी वय केला वय विज्ञान म्हळ्यार वय, अशी खंडे, खंडे. न्ही सुलभैरी आसत मेळना तसं ते ते. सुलभैरी वय. तितलें सुलभैरी प्रश्न आमकां नाही डिस्कवरीन तू संशोधन करूंक जायना. पळयता वय डिस्कवरीन तू वय, वय, एक वय. जळकी सुतान पळय उडचे कितले क्लियर तांणी कॅमेरा शॉट केला म्हळ्यार तांगेले एक हार्ड वर्कान आमकां आमी पळयताचे आर्किमेडीस वय आतां एका वेळा तें सडन भायर येता उदकांत. सडन भायर येता आतां रेडिओ ऍक्टिव्हिटी हाजी इतली भयंकर एक इफेक्ट आशिल्ले ते बरी एक ताणें एक रेडिओ वस्तू कागदांत गुटलान भितर दवरले ड्रावर वय. हेर दीस येताना कसं कितें Radiation. कळली जेल्ला म्हणाले एक विशयार ओड एक संशोधन वय केलें. वय आज रेडिओ एका कडेन तशी जाता वय. आतां Accidental वय आविष्कार. आतां आगेले तशीची आर्किमिडीसाले तागेले समस्या वय, तेन्ना ते accidental. रायाल किरीट तांतू तांबे वय तांतू तांबी बरसला ते कशी सोदूची ताका तेचे बोर्डार तशी तेन्ना तो उदका उडलो उदका उडताना तागेले वेट आविष्कार, ताका वय. हगूर जाल्ले तेन्ना ताका आयडिया मेळ्ळें युरेका आमी उदका बुडल्यार वय. उदकाक वयल्यान लकयता आनी त्या डिफरन्सा तितली वेट आमगेले उणी जाता बॉयन्सी भयंकर एक आर्किमिडीस तत्व आज आमगेले सगळे फ्लोटिंग पुरा हडग की आनी एक सबमेरीन की सगळ्यांनी हें तत्व आसा तशीची आमगेले विमान सोडचे वय. तांची मातशी ताजे मातशी हे पुरा आमी खंय संदर्भ मेळटा तेन्ना आमी चेडवांक दाखोवक तें लागू अशी रामानान केलेलें काम एक दोन न्ही म्हळ्यार ताणें 1934 इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स म्हूण बांदलें
आज ते बारी प्रीमियर एक इन्स्टिट्यूट आमगेले देशांतू इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स म्हणून ते वर्सा एकळकी 2 वेळा व्हड कॉन्फरन्स करून आमगेले विज्ञानांतू कितले जाल्ला आनी कसं जावी येता सगळ्यांक आपोवन पुरा असेले पुरा काम करता आनी रामन इन्स्टिट्यूट आज बारी व्हड एस्पेशली हे लिक्विड क्रिस्टल तसल पुरा नवेचे थिन फिल्म्स असल पुरा संशोधनेंतू बारी काम करता असल पुरा संस्थे बंदून रामन तो मंतर जेवताय तेगेले हंगास तशिलो की लॅबोरेटरी नक्क म्हणल्यार तक डॉक्टर वच्चानच म्हणल्यार तो येवन बसतशिलो तितले इंटरेस्ट तितले इंटरेस्ट म्हणल्यार एक सायंटिस्टाले गुण नडतेस पळय ते आमी वापस उरलोच ते म्हणल्यार आमगेले चेडू आनी तसल पुरा तांगेले तांगे एक मॉडेल जावन तांकां आसता रोल मॉडेल वय 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 आनी आमगेल्यात चेडवांक एनकरेज करूंक आतां रिसेंटली आतां गिफ्ट स्टुडंट्स तांकां कसो प्रोग्राम आतां NTSC पुरायला न्हू ते थोडेची तुमी आम्ही कसं म्हणारे फस्ट तसल चेडवांक आयडेंटिफाय करताची गुर्त करताची कोण नंतर तांगे लगे ಸ್ವಲ್ಪ उलयताची उल्लोन खंयच्या फिल्डान तांकां इंट्रस्ट पडा त्या रितीरीची आमी तांकां सिलेक्ट करून ट्रेनिंग दिताची आतां ह्या पटी NMMS ची ट्रेनिंग ना सर आम्ही कसं केलं म्हळ्यार NMMS आणि NTS नॅशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप हे सगळे अत्येक आमगेले यंगस्टर्सांक सान चेडू आदाकून तांकां एनकरेज करता गव्हर्नमेंटान व्हड स्कीम केला NMMS पुढे तक ट्रेनिंग आशिल्लें आतां ना आतां 1-2 वर्स तुला पूण आमीच्या स्कुलांत तो व्हिडिओ कोन आमी कोन मिगेले इट्टाक हांव आतां आमगेले ग्रुपांत केलो घालना आसा पयलीं त्या कारणान तूं घाललो कोर तांकां ताका बेसूत तशी करताची इंट्रस्ट आशिल्ल्यांक लॅबान दिताचे वर्क करूंक तशें आमगेले सादारण सिटींत करताची मस्त एक्सपोजर आसा पेरेंट्साल हेल्प आसा हांगेले ग्रामीणांत तूं ಸ್ವಲ್ಪ दुसरे रितीर वर्क करता आमी टिचरां गायड तांकां भुरग्यांक गायड करता आमी म्हळ्यार पेरेंटांक सड्ड आमचे एकचोर पेरेंटांक एकचोर पुअर बॅकग्रावंड तांकां सड्ड शिकप ना पेरेंटांक तांकां गुर्तना देखून आमी ते शिक्षकांनी ते कालें म्हळ्यार भुरग्यांक आमी एनकरेज करेजे तूं सर्व म्हणा भुरग्यांक ताचे विशयी नॉलेज आसना देखून मॅक्झिमम भुरग्यांक आमी तांच्या NTSC जावन दी NMMS ह्या परिक्षेक आमी बसूंक एक अवकाश करून दिता म्हळ्यार कितें म्हळ्यार पास जाता तो म्हणून अर्थ न्ही तांकां एक कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम कशें तांणी फेस करीत कॉन्फिडन्स दुसरे संस्थे वचून बरो ते चेडा धैर्य येता ते दुसरे चेडवां पळोवच्याक मेन त्या आनी त्या चेडाक मुखारसून कळटा असल पुरा बरयले राव खंय वच्चे येता म्हूण तशें पुरा आमी मस्त अवकाश दिताचे मागीर आयतार आशिल्ले ते एग्जामा हांव वचून आमगे स्कुलांतून एक 5 चेडवांक फायनान्शियली मस्त पुअर लेडीला वचून हांव बैसोन आयली आयतार जाल्यार पळय 8:30 तुमचे सेंटर रावा तुमगेल्या स्कुलांत तुमकां तसले एक ಸ್ವಲ್ಪ स्पेशल एबिलिटी आशिल्ले चेडवां तशी दिशिल्ली आसा की तांकां कसं तुमी केला एक आमच्या इस्कॉलांनी कालें करता म्हळ्यार आतां सायन्स प्रोजेक्ट्स आनी आमी करता आमच्या इस्कॉलान फाटल्या 20 वर्सां जावन आमच्या इस्कॉलाच्या चेडवां भुरग्यांनी चेडवंत भुरगीं तशें तांकां स्टेट लेवलार ती पावल्या सायन्स प्रोजेक्ट करून आमचे ताचे प्लस आमचे कन्नड माध्यम इस्कॉल ग्रामीण प्रदेशाचे पुअर बॅकग्रावंड भुरग्यांक तांच्या पेरेंट्साचे पाठिंबो आसना तसल्या भुरग्यांक आमी हुशार भुरग्यांक सिलेक्ट करून तांकां विविध मार्गदर्शन दिवन बरे प्रोजेक्ट तयार करून आमी एक सुमार 20 वर्सां स्टेट लेवलांत एक 12 वर्सां साऊथ इंडिया लेवलाक आमकां सिलेक्ट जालां तशेंच एक सोपटी नॅशनल लेवल सायन्स एक्झिबिशनांत आमची भुरगीं भाग घेतला इन्स्पायर अवॉर्डान ती भोवमान आपणिल्ल्या नॅशनल लेवलान आमगे स्कुलांचो सर सायन्स वर्किंग मॉडेल म्हणून आमी एक कॉम्पिटिशन करताचे साधारण 50 ಜಾಸ್ತಿ 50 ಪಶಿ ಚೇಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರತಿ एक ಚೇಡಾನ್ ಕೋರ್ನು ಹಾಣು
आमगे हॉल हॉड स्कुलात हा ते वर्किंग जावका वर्किंग जाव हा, अशी समज. मॉडेल वय, वय, वय. आणि ते दवरचे ते एक्झिबिशन प्लस कॉम्पिटिशन ताका पुरा जजेस प्रोफेसर सांका हाडताच जाल्यार त्या चेडू कशी म्हळ्यार कोण आयला रे ते व्यवस्थित ते वर्क कोण दाखयता त्या कॉम्पिटिशनाक जॉईन जावच्याक भारी उमेद तांकां एक महिने तुला ताजे वेर वर्क करताच तशी मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमी इन्स्पायर अवॉर्डा गेल्लाची ड्रोनान थंय आमकां मेळ्ळा तशी सुमार म्हळ्यार आमी एज यू सेड या नव्हे सिटी नव्हे आमकां मस्त प्रोत्साह आसा तशें आसा चेडू वय, आसा वय, वय आमी तांगेले मातशें रडटा ಸ್ವಲ್ಪ आणि भुरग्यांक तशें तले अवकाश मेळ्ळा तो तांकां एक इंटरेस्ट येता वय, वय. नेक्स्ट टाइम हांवें अनेक वय, भुरग्यांनी correct. दुसऱ्या भुरग्यांक एक इंटरेस्ट येता सांगेत. हांवें करीजे नेक्स्ट इयर म्हाकाय सर्व जे तशें एक खुशी जाता तांकां वय. वय. आणि सुमार त्या भुरग्यांक तशें आपण येयल्ल्या तक्षणा ताका एक्सपोजर मेळटा सबार कडेन आमची भुरगीं सन्नातल्या जाग्यांक सुमार सिक्कीम त्या कुशीन तेणे सकडेन गेली भुरगीं वय, वय. नाल्यार अवकाशच ना त्या वय, अवकाश ना, भुरग्यांक correct. साऊथ इंडिया सादारण बोल्यांत तशें गेल्ले भुरग्यांक तो एक एक्सपोजर दुसऱ्या स्टेटाची दुसरी भुरगीं कशी तांगेले करतात तांचे experience, एक्सपिरियन्स अनुभव. तांचे विचार विनिमय करूंक हा, संवाद अवकाश जातलो, खंडीत आणि ते तरली भुरगीं काय जातात म्हळ्यार मुखारी आमच्या समाजेन मुखार येवंक या आमच्या समाजाक एक बरें काले विशयी अन्वेषण करूंक ती शकतात करेक्ट तर एक इंटरेस्ट भुरग्यांक ते आमी हाडूंक साथ जाता वय म्हळ्यार आता एक ऑर्डिनरी स्कूल लेवलांत ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ म्हणून तुम्ही सांगता मस्त बदलावण आयला म्हळ्यार चेडवांक विज्ञाना कडेन चड वच्ची तशी वय, तांकां आकर्षण अवकाश आसा. व्हडली तशी न्हय ते इम्प्रूव जाला म्हणून आमी हेचे विशयार मागीर पळोवचें आसल्यार आतां आमगेले चेडवाले बुद्धिवंतिका तांगेले शिकची साधन ते आमी हाजी मेजरमेंट करता परीक्षा अनेक म्हणून प्रॅक्टिकल की थियरी की हाजी वयर तुमगेलो अभिप्राय कसो हे आमी बारी न्यायबद्ध जातस की आनी आमी शिकोवचे ते शिकल्या की ना की म्हणून आमी निजावन न्यायपर जावन ते करतस की ना ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ पुढे ब्रिटिश सिस्टम की चेंज करनी हा 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 त्या निमित्त कसं झालं एक चेडू ग्रॅज्युएट जाऊन बाहेर येताना ताका ऑक्युपेशन ना जाता ते भारी बेजारू कोणाक म्हळ्यार इंट्रस्ट नासतिल्यांक इंट्रस्ट आशिल्ली कशी पूण तो येता भायर येता करता सिस्टम आमगेले एज्युकेशन सिस्टम चिके चेंज करका त्या म्हळ्यार कोणाल चेडवाल एक पोटेन्शियल पळोवन ताका कसं आसक्ती आसा तसले रितीरी तांकां दिल्यार भविष्य मिगेल्लो एक प्रकार तो पाय ग्रॅज्युएट एक जस्ट ग्रॅज्युएशन जावन भायर येताना ताका एक ऑक्युपेशन जावचें तितले तो स्ट्रॉंग आसूं तशें आसूं म्हणून मिगेले आशे ಸ್ವಲ್ಪ चड जाता चेडवांक मस्त स्ट्रेस जाता असं म्हळ्यार एक्झाम आता मार्क ओरिएंटेड मात जाला त्या जाला लाईफ ओरिएंटेड जायचे करेक्ट करेक्ट तांच्या जिविताक तांणी मुखार ते तांणी कितें शिकल्यांत तांच्या जिविताक अळवडचे ताजो मात्र आणि आपूण शिकले हर एक शिकप सहित तांच्या जिविताक लागू केलें ते युजफूल जाता ते आमकां रामन एक मॉडेल कसो म्हळ्यार तो बरी फिजिक्सान ताणें साधन करून पळय तितली मात्र न्हय तागेली लायफ ताक नातिली इन्स्ट्रुमेंटल आयक ताका वायलिन येताले वायलिनाचे साऊंड ताणें एनालिसीस करून फिजिक्सांत मस्त रिसर्च केला तसो एक मनीस तो ताका परिसरा वयर मोग आशिल्लो आनी आमी आतां पळय नेला जला म्हणटा न्हय त्या पुरो ताणें मस्त एस्ट्रोनॉमी ताका जाय आशिल्लें पुरा तागेले फील्ड आमगेले चेडवांक आमी एक अंतू व्हरची न्हय आतां सायन्स म्हळ्यार तितलें मात शिक मस्त हेशें आसूनच आमी एक पेक्युलरशें तांणी सगळी लायफ सिच्युएशनाक तांचो तांणी पुरो तांणी पार्टिसिपेट करूंक न्हू एक फुल फ्लेज्ड पर्सनॅलिटी जावका सायंटिस्ट म्हळ्यार तशें सायंटिस्टाला आमी पळयता तांणी बारी नॅरो आसता ते मात्र तांणी जावका येता थोडे मेधावी आनी मस्त साधन केलेले तशी आसता जे आमगेले चेडवांक आमी एक बॅलन्स्ड रितीर व्हरका आतां आमी सायन्स म्हळ्यार कोळे व्हरलेले पळयता सोशल सायन्स म्हणून आयला फुडें आमी सोशल स्टडीज म्हणून सायन्स जाला ते लँग्वेज सायन्स येता आसत आतां डिजिटल आनी पुरो जावन आमी आमगेले डिक्शनरी ग्रामर बूक पुरो आनी डिजिटायजेशन फॉर्मार मेळटा
पुरा आमी सायन्स टच दिवन ताका पुरा स्ट्रीम लायन करता असं तेन्ना ना सायन्स म्हळ्यार बरी फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी तशी नाही सगळ्यांक आमी सायंटिफीक Attitude. हें तुमगेलें कसं म्हणटा तितून आतां आमगेले चेडूं सायंटिफीक एटीट्यूड सायंटिफीक मेथड ऑफ हें कसलें थिंकींग हें आतां आमगेला वाडतस की ताका कसलें आमगेले स्कुला प्रोग्राम आसता असं आम्ही करताची म्हळ्यार मेन कसं म्हळ्यार आमगेले एक विज्ञान संघ आसा संघांतू कसं करचें म्हळ्यार ते पुरो तांकां इंट्रस्ट आशिल्ले जॉयन जाताचे इंट्रस्ट नासलेले जॉयन जाताचे तांकां मागीर इंट्रस्ट डेवलप जाता तांनीच तांकां म्हणचे आमी तुमी एक 3-4 प्रोग्राम कराची 3-4 प्रोग्राम करून तांतू फस्टाक आमी स्टार्टिंगांतू सांगचे एक सायन्स मॉडेल तसल कसले फील्ड ट्रिप तसल कसले घालताची थंय वचून तांणी शिकून येताची त्या मात्र न्ही तसले मस्त आमगेल्यान एग्जाम्स आसा सर ताजे मागीर त्या पुरो आमी प्रोत्साहन दिताची व्हरताची पेटयताची ताजे निमित्त तांगेल्यान तूं मस्त डेवलपमेंट जाता तशेंच भुरग्यांक काले आमी पाठ करता आसतना आमीन उलोवच्या बदला शिक्षकांनी उलोवच्या बदला तांकां सांगू तांकां त्या पाठा भुरग्यांक मुखार येवन सांगल्यार सदां तांकां कसली क्वेश्चन विचारीत शिक्षकांनी ते डिस्कस करतात आणि त्या विशयाचेर कसले प्रयोग करूंक घाल्ल्या सरळ प्रयोग ती करतात आता जरा भुरग्यांक ते एक एनकरेजमेंट तांकां क्वेश्चनिंग एबिलिटी आमी तांणी डेवलप जाता चेडूंक आमी बरी आमगेले टिचर्सांनी निमगेले प्रश्नाक उत्तर दिवची काम म्हणून तांगेले बोर्डा घालून तांकांय प्रश्न करचे एक आमचे पाठ विज्ञान पाठ करचे कशे जाय म्हळ्यार तांचे मोत स्विच ऑफ जावन बसून स्विच ऑन जायचे केद्या वेळा क्वेश्चन विचारतात आमी कसली क्वेश्चन टिचरांक विचारतात असले थिंकींग भुरग्यांचे रायल्यार खंडीत जावन विज्ञान खंडीत जावन तांकां सुलभ जायचे आणि आसक्त जायचे जावन आनी तांकां इंट्रस्ट येता तांतू सायन्स एटीट्यूड डेवलप जाता बारी खुशी जाल्ले आमी आतां 1 घंटा बरी आमगेले रामनाल उडगास कडयत रामनाले सगळेची व्यक्ती जीवन ताजे मेसेज आमकां कसले जाय हे पुरो आमी आयकले आमगेले केनरा हायस्कुलाचे शुभा भट आनी मॅडम आनी आमगेले मोडंका कार्मेल गर्ल्स हायस्कुलाचे रोशन पिंटो हांगेले दोग जनाले रोशन पिंटो सर तुमची बारी चंदाय आता आमकां एक तुमकां एक मना दिसपुरो आनी एक 2 स्कुलाचे तांणी तांगेले सांगले पावतुवे म्हणून आतां विशय कसो म्हळ्यार आमी तांणी 2 स्कूल एक मॉडेल एक सॅम्पल घेवया 1000 स्कुलांतले एक 2 स्कूल घेवन तांणी दिल्लेले ते एक मेसेज तांगेले एक्सपिरियन्स हें चेडून जनरल आसता आतां केनरा स्कुलांत दिवचे एक शहरांतले सगळेची एक मॉडेल आसता आनी मोडंकाप तांणी सांगिल्लें ते एक रुरल एरियाचे आसता अशी तांणी ते तांगेले एक्सपिरियन्स आनी रामनाले एक संदेश रामन इफेक्टाची एक आचरण आनी रामनाक त्या खातीर नॉबेल मेळ्ळें हे नॉबेल असल पुरो विचार आमगेले चेडवाले पोशकांनी चेडवांनी हे पुरो विचार मनाक घेवन आनीक आमगेले एक ಒಟ್ಟು जावन आजाक आमी एक संदेश दिवचे कसो म्हळ्यार सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी हें ಒಟ್ಟು एकच ते एकाच एक भाग जावन आसता सायन्स फुडें आसता टॅक्नॉलॉजी ताजी मागशींतल्यान येता आनी हें असल एक आमी सस्टेन करता वचूंका आमगेले भविश्य वाडोवंक जाल्यार असल एक इंटग्रेशन ऑफ सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी चलता वचूंका आज विश्व कोंकणी केंद्र तसल एक टेक्नॉलॉजी फिल्डांत काम करचें कितले हजारां पशी वयरी इंजिनियर्स स्टुडंटांक हांगा ट्रेनिंग दिवन तांकां मुखार लायक इंजिनियरींग सेव दिवची तशी करता तशीच मेडिकल सायन्साचे स्टुडंट्सांक तांणी प्रोत्साहन दिताची आज आमी जनरल एज्युकेशनांत येवन म्हळ्यार आमगेलें मुळावें शिक्षण तें कशें आसा थंय दाखोवनूच विज्ञान वाडोवची कशी असले एक महत्तर विशयार आमी इतले वेळ चर्चा केले रामनाले उडगासारी आमी आमगेले भारताचे भविश्य लायक जावो
आणि तुमगेले सगळे तुमगेले तसले टिचर्स जाले तुम्ही शाळेंत करचे प्रयत्न सफल जावो आनी मुखारी हजार विज्ञानी आमगेले देशांत वाडोवची म्हणून सांगताची आमगेले आयचे कार्यक्रम आमी हांगा राबोया. तुमकां नमस्कार.